Speaker sir, this caution is regarding power interruption, low voltage faced by the people of Bardes, आख्खे बार्देजाचे उलयता हांव, and entire coastal belt. Speaker sir, आमकां जो पावर येता तो कोलवाले जे मेन आमचे GIS स्टेशन आहा थिंगासून येता, थिंगासून म्हापसा येता, म्हापसासून नागवा येता, और पर्वरीम वयता, सालिगांव वयता, कांदोलीम येता सब स्टेशनाचेर. हे आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केल्लो म्हाका दिसता 1970s 75 तेन्नाचो, आनी तितून खाली ते 10 MVA 10 MVA म्हणून ट्रान्सफॉर्मर वाडयत रावता, म्हणजे पावर लोड वाडलो म्हणून. पूण आमी जो क्वेश्चन केल्लो मिनिस्टराक, whether the government is aware that there is interruptions in power supply in Bardes taluka, तो yes sir म्हणटा. फुडले जे क्वेश्चन केल्लें की प्रोपोजल आसलो तयार, सरकारा कडेन प्रोपोजल आसलो 220 KVA into 33 KVA GI सब स्टेशनाचो सालिगांव घालपाक लायक कोलवाले. मिनिस्टर हय म्हणटा, आनी फुडें कितें जालें तें कांयच सांगिना. हो प्रोपोजल कित्याक उरलो? लो वोल्टेज इतली जाल्ली आहा स्पीकर सर. मिनिस्टर आतां नेवत आसलो तो, ही वॉज लुकींग आफ्टर ऑल द रोड्स, आतां तो पावरान येयला, आनी पावरान येवन तेणें मातशी आतां ग्रीप घेतलेली आहा, आनी ताका कळलां की कोस्टल बेल्ट इज द वर्स्ट इफेक्टेड बेल्ट, इन्क्लुडींग म्हाका दिसता जे गेस्ट हावजां रिजॉर्ट्स तुमचे वाटेन पासून येयल्ले आहा, तुमकां ते आगोंडा ते वाटेनूय पासून तो सेम प्रॉब्लम जातले. म्हणजे सिजनाक आमकां सीजन ऑफ सिजनाक जाता, लोकांचे फ्रिजी ड्रीप जाता, AC चालूच करूंक मेळना. मार्च एप्रील मे अप टू जून 15 AC चालू करूंक मेळना कोणाकूच. समजा ट्रीप जाता, आनी दिसाक 20 टायम्स इलेक्ट्रिसिटी वयता. म्हणजे पावर जो कोस्टल बेल्टाक आहा पळय ते अंजुना वागातोर शापोरा, मोर्जे मांद्रे, कलंगूट कांदोलीम बागा, सालिगांव आरपोरा, हे वाटेन दिसाक 15-20 टायम्स लायट वयता. आनी इतले जावन सगळीं जाणां बील फारीक करून आमची हॉटेल इंडस्ट्री, गेस्ट हावस, रिजॉर्ट्स, रेस्टॉरंट बील फारीक करून, कमर्शियल बील फारीक करून तांकां अनइंटरप्टेड लायट दिना. म्हणजे सरकार म्हणटा आमी 24 वरां लायट दिवंक सोदता, पूण दिना. प्रश्न विचारा तुमी. प्रश्न हो आहा की why was the earlier tender of 220 by 33 KVA 3 into 63 MVA GIS substation cancelled? म्हणजे हो टेंडराक इल्लो टायम लागोंक ना. आमी फॉलोअप केल्लो आहा तो. एका कितलो टायम लागलो जेन्ना आदलो मुख्य चीफ मिनिस्टर आमचो बाब मनोहर पर्रीकर तो आसतनासून हो टेंडराचो हे प्रोसेस चालू आसलो. तेजे पयलीं आमचो लक्ष्मीकांत पार्सेकरजी आदलो CM तेन्नासून हो एस्टिमेट हे ते करपाक चालू केल्ले. तेजे उपरांत त्या चीफ मिनिस्टरान घेतलो, तो सीक पडलो म्हणून उरलो. प्रश्न विचार न्ही ना, प्रश्न असोच आहा की इतलो प्रोसेस करून तुमी टेंडर कॅन्सील कित्याक केलो, आनी कंपनीचें नांव तुमी दिवंक ना. आमी विचारलें तुमकां, इफ सो द डिटेल्स एस्टिमेट्स प्रिपेर्ड अर्लियर अलॉंग विथ द टेंडर डॉक्युमेंट एंड द डिटेल्स ऑफ द फर्म शॉर्टलिस्टेड टू एक्झिक्यूट द वर्क, आनी अमाउंट कितलो पळय तो तुमी हे दिवंकूच ना आमकां. आन्सरान दिवंकूच ना. बसून घेयात माननीय मंत्री. हो पयलो म्हाका तूं सांग, why was the earlier tender cancelled, which was the firm which was shortlisted, whether it was not capable to execute this work or not. म्हणजे हे मातशें दी, आनी अमाउंट ऑफ द टेंडर सांग. माननीय मंत्री. Savathy Mashay, I understand the problems in the coastal belt, and he is aware of that. तेंचे टेंडर काडलां तेन्ना तूं मंत्री आशिल्लो आनी हांव तेवटेन आशिल्लो. I was following it up, that is why I'm asking. हय, पूण हे टेंडर कॅबिनेटान कॅन्सल केला. त्या कॅबिनेटात तूंय आसा. ना बट तूं सांग न्हू. हांव नकळो, तांकां कळ्ळें सगळें. ना तूं सांग. Savathy Mashay, is a real problem in coastal belt, and I assured before discussing anything, येता ते 3 म्हयन्यांत परत टेंडरींग प्रोसेस करून हे टेंडर काडटा आमी. काडटा, फक्त आमकां रिवायज एस्टिमेट करचो पडटा, बिकॉज ऑल मटेरियल इज इन्क्रीज बाय ऑलमोस्ट अबाउट 30%. आनी त्या खातीर परत कन्सल्टंट नेमून तो रिएस्टिमेट करून हे टेंडर आमकां काडटा. आनी ताजे पयलीं आमी कितें करता तेंय तुका सांगता. सालिगांव
जो फिडर आसा तो थिवीच्यान येता, नॉट कोलवाळे, थिवीच्यान येता. कोलवाय थिवी एकूच थंय 63 मेगावॅट नवो ट्रान्सफॉर्मर आमी इन्स्टॉल करता, वीच वी रिक्वायर्ड 1 year. काम चालू जालें. दुसरी गजाल आसा 10 मेगावॅट जी बिचोलेच्यान आमी नवी लायन हाडून थिवीक घालता, आनी तो जो 10 मेगावॅट आसा तो कोस्टल बेल्टाक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी त्या नंतर हांव फूल तुजो प्रॉब्लेम सुटचो ना तेंय तुका सांगता. इतलें केले नंतर तुजें जें मेजर इंटरप्शन जाता कोस्टल बेल्टाक तें कमी जातलें. हो जो टेंडर फुडें सांगता आयक, नाव तूं जें सांगता कंपनीचें नाव सांगूंक ना. फुडल्या आन्सर दिता तुका, अजून तुका त्या टेंडराचें आन्सर दिता. आतां आमी कितें करतले तें सांगलें तुका हांवें. ओके. ताजे फुडलें जें टेंडर तुवें काडलें म्हटलें पळय, तें टेंडर आशिल्लें 140 कोटीचें. इट वॉज अ बिलो टेंडर. कित्याक कॅन्सल केलें म्हजे पेक्षा तुका चड खबर आसा, कारण यू वेर वन ऑफ द मेंबर इन द कॅबिनेट. कॅबिनेटीन तें कॅन्सल केलां, सो ताजेर हांव चड उलयना. हांव इतलें तुका एश्युरन्स दिता की दीस टेंडर वील बी लीव फॉर्टेड आनी एक्झिक्युशन ऑफ द वर्क वील बी स्टार्टेड बिफोर 2022 डिसेंबर. नेम ऑफ द कंपनी वॉज कित्याक जाय ते इट इज कॅन्सल्ड. सांग न्हू. The bids were open on, हांव सगळेंच वाचता तें. The bids were open on 2/11/2018 and Messrs Siemens Limited in consortium with Siemens. Transrail Lighting Limited was the single bidder at a rupees 122.11%, 12.92% below the cost put to the tender. स्पीकर सर, हो प्रोसेस करपाक 3 वर्सां लागलीं. 3 years सगळें कंप्लीट जालें. आनी आतां सिंगल टेंडर म्हणून तो वर्क्स एडवायझरी बोर्डाक गेलो. चीफ मिनिस्टरान चीफ सेक्रेटरीक सांगून तो बेगीन बोर्ड घेतलो, सगळें क्लियर जालें. तो टेंडर दिवचो म्हण. सिमेंट्स इज अ रेप्युटेड कंपनी आनी नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टाक इतले मोठे प्रॉब्लम आहा. मिनिस्टर जाणा, CMय जाणा. CM ऑल्सो वॉज इन फेवर. बट तूं सांगूंक जाय ह्या हावजाक वाय वॉज दीस टेंडर कॅन्सिल्ड. ते सांग, ते सांगीत ना तूं. तूं म्हणटा कॅबिनेटाक गेले, कॅबिनेटाक कॅन्सील केलें. तशें ना स्पीकर सर. स्पीकर सर, मिनिस्टर इज नॉट अंडरस्टँडींग द ग्रॅविटी ऑफ द प्रॉब्लम. एक मिनिट हांगा डिस्कशन सभापती महाशय. एक मिनिट मंत्री म्हाका दिसता एक मिनिट. कॅबिनेटात जेन्ना तें डिस्कशन येता, डिस्कशन तूं आसत न्ही रे. डिस्कशन जावं ना. डिस्कशन काय जावंक ना. येयलें आनी कॅन्सील केलें. स्पीकर सर, लेट मी कंप्लीट. मिनिस्टर, लेट मी कंप्लीट. The gravity of the problem in North Goa coastal belt is become like 15-20 times जे म्हणटा ते हे दिसांनी. मार्च, एप्रिल, मे तूं चिंतीत नाका लायट आहा म्हणून. हाऊ मच मनी इज बींग स्पेंड ऑन डिझल. पोल्युशन कितलें वाडटा थिंगा. जनरेटर जे चालू जाता, इच एंड एवरी हॉटेल इज ऑन जनरेटर. इच एंड एवरी गेस्ट हाऊस, रेस्टॉरंट इज ऑन जनरेटर. म्हणजे तुजी इलेक्ट्रिसिटी थिंगा ऑनूच जायना. खाली बिलां येता लोकांक, ऑनूच ना इलेक्ट्रिसिटी. यू कॅनॉट गिव अस दॅट पॉवर ओनली वॉट इज रिक्वायर्ड इन द कोस्टल बेल्ट. स्पीकर सर, द प्रॉब्लम इज व्हेरी बीग. सो म्हाका इतलेंच जाय एश्युरन्स. आय वॉन्ट एश्युरन्स फ्रॉम द मिनिस्टर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. कितले दिसांनी तुजो हो सगळो जे तुवें येदे व्हडले आतां हें दिलां आमकां की हे आमी कितें टोपोग्राफिकल सर्वे, मागीर फावंडेशन्स, हें तें सगळें तो एस्टिमेट तयार आहा. ते खंयचे तरी कन्सल्टंट नेव हाडला. आदले कन्सल्टंटांक तुमी कितले पयशे दिल्या ते काय सांगिना. म्हणजे हे सगळे पयशे गेले उदकान. इतले जे काम केलें स्पीकर सर आदी 3 वर्सांक आदलो कन्सल्टंट आसलो ते सगळे पयशे उदकान गेले. जो टेंडर दिल्लो तो सिमेंट्स कंपनी. इट्स अ व्हेरी रेप्युटेड कंपनी. तेका वर्क ऑर्डर दिवचे सांगून तेंच्यांनी बंद केलें. रिजन सांग न्हू. सभापती महाशय, ना बिलो ना. एक्सेप्टन्स ऑफ टेंडर आसता पळय, ताका खूब क्रायटेरिया आसता. एक म्हणजे प्रत्येक आयटम CPWD मॅन्युअला प्रमाणे आनी गोवा शेड्यूल रेटा प्रमाणे आसा की ना हें पयलीं पळोवचें पडटा. ताका डिटेल जाय जाल्यार आय कॅन टेल हिम डिटेल. आय हॅव द डिटेल्स. नंबर 2, खंयचो आयटम जर गोवा शेड्यूल रेट्सांत ना जाल्यार तो तयार करपा खातीर
परत मार्केट रेट एनालायसीस करचें पडटा. नंबर 3, जेन्ना हो सगळो एस्टिमेट केले नंतर कन्सल्टंट आसा तो धाडटा, त्यानंतर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल जाता आणि त्यानंतर टेंडरींग प्रोसेस चालू जाता. टेंडरींग प्रोसेस 2 तरेची आसता. तातूंत कंपनीचो जो सगळो हे आसा तो एक जाले नंतर आनी तातूंत ते बसले नंतर फायनान्शियल बीड ओपन जाता. हांगा एकूय कंपनी आनी नाशिल्ली, एकूच कंपनी आशिल्ली, सिमन्स कंपनी. घातलेले न्हू. आयक मरे, आयकुवा जाय मरे तुका. तूं आतां अर्दवर उलयलो, हांवें डिस्टर्ब करूं ना तुका. सांग सांग. तर जेन्ना सिंगल बीड येता तेन्ना सहजा GSWB ताचेर डिसिजन घेना. चीफ सेक्रेटरी बसले आपल्याला, कारण तांकांय विचार CVC गायडलायन्स आसा. CVC गायडलायन म्हणजे कितें काय विचारता. ताचे हेच्या प्रमाणे फायल कॅबिनेटाक वता. कॅबिनेटाक वचून ही एप्रुवल जाली फायल. तेन्ना तो कॅबिनेट मिनिस्टर आशिल्लो. हांव ताजेरूय काय ताणेंच एप्रुवल केल्लें. त्यानंतर कोण तरी एकटो लेटर करता की अशें सिंगल टेंडर तुमी एक्सेप्ट केला म्हणून. आणि CVC गायडलायना प्रमाणे जे नवे CPWD मॅन्युअला रुल्स अँड रेग्युलेशन आयल्या तातूंत स्पश्ट बरयलां CVC गायडलायना प्रमाणे की सिंगल टेंडर एक्सेप्ट करपाक जायना. एक्सेप्ट करपाचें जाल्यार ते वयले ऑथॉरिटी वचपाचें. GSWB केन्नाच बसना ताचेर. काड आनी पळय कितलेशे आयटम तुजे कडेन आयल्या. तूं कॅबिनेट मिनिस्टर आसतना ते वोगी येवना. ताका गायडलायन आसा. हाजेर कंप्लेन आयल्या नंतर कितें करपाक जाय आशिल्लें, त्या ऑफिसरांचेर येता ती कंप्लेन. सो देर इज नो अल्टरनेट इदर टू रिटेंडर अँड कॅन्सल द टेंडर. त्या प्रमाणे ते रिटेंडर केलें. रिटेंडर करपाक त्या वेळार रेट वाडले. कोवीड लागलो. कोविडा नंतर मागीरचे प्रॉब्लेम जाले. 30% एक्स्ट्रा दिले. आनी आतां जें काम आमी दिलां पळय ती कन्सल्टन्सी तीच आसा. रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट कन्सल्टन्सी लिमिटेड. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची कंपनी, कोणाची दुसरी तिसरी न्हय. ते हें करून परत आमकां दितले. आनी आय एश्युअर यू विदीन 3 months आय विल सी दॅट दीस टेंडर हॅज टू कम. तुजे बरोबर तेंच टेंडर न्हय. बाब विजय जे म्हणटा वेर्णा प्रॉब्लेम, तेंय टेंडर काडटा आमी. आनी वी आर कॅपेबल. दीस गव्हर्मेंट इज कॅपेबल टू गिव यू एवरीथींग as far as coastal region is concerned. Thank you. स्पीकर सर, मिनिस्टरान भाशण बरें केल्लें आहा. हे आदी ना, ह्या आदी जेन्ना हांव ते सायडीन आसलो तेन्नाय भाशण अशेंच जाल्लें की नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टाची जी लो वोल्टेज आहा ती आमी सॉल्व करतले म्हणून विदीन 6 months. हे गजालीक आयज 4 वर्सां जालीं. स्पीकर सर, हांव परतून आनी एकदां मिनिस्टराक विचारता आनी तो सांगता जी हें आहा वर्क एडवायजरी बोर्डान ती पास केल्ली फायल. हांव जाणा ती तूं जी म्हणटा that it cannot be passed, it cannot be done like this and like that. It is wrong. WABN pass kelli. Chief Minister was sitting for the WAB. They passed the file. Khali work order diupak alli, Speaker sir. Work order diupak alli. That amount was below. It was not above. Speaker sir, amount was below than the tendered price. त्या खातीर म्हाजो रिक्वेस्ट तुमकां, आतां आदी कितें केलां तुमी आनी तें कॅन्सील करून उडयलां. रिजन्स बेस्ट नोन टू यू ऑल. But people also should know that we had worked on the entire file. आणि मागीर ताका निमणो वर्क ऑर्डर दिवंक ना सिमेंट्स कंपनीक. आनी ते सगळे लोक जाणा कित्याक पळय ती. स्पीकर सर, म्हाजो आतां रिक्वेस्ट इतलोच की परतून आतां जेन्ना टेंडर जातलो तेन्ना तुमी दितले की ना ती. वेदर यू विल गिव ऑर नॉट द वर्क ऑर्डर दितले की ना. Speaker sir, I have given him assurance on the floor of the house. 3 महिन्यात आम्ही टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट करता म्हणून. आणि ह्याच्या शिवाय आणि वर्क ऑर्डर दितले. वर्क ऑर्डर दितले. प्रोसिजर वर्क आणि कितें तेका काडचें ना. सवादी मातशें CPWD मॅन्युअला प्रमाणे आमकां वचचें पडटलें. बेस्ड ऑन दॅट वी वील स्टडी अँड वी वील इश्यू द वर्क. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. थँक्यू. जिल्हा लोबो. सर सांगला, आय थँक यू सर तुझे एश्युरन्साक लागून. The situation is like this only in Sholing coastal belt also. सकाळी लायट गेल्यार रातची येता सर. आतां 2 दीस जाले आसागांव व्हेरी बॅड इलेक्ट्रीक प्रॉब्लम. सांगला ते भशेन ते सबस्टेशनूय आमचे पेडणे व्हेल्ले आहा ते म्हापसा हाडूंक जाय. आनी तुमच्या JEK मातशें प्लीज ते कोस्टल बेल्टान
सारकी कामां करूंक जाय सर. बिकॉज सर तांचो क्वेश्चन आसा आतां 6A कितें तुमी जर तो घेना जाल्यार आय वील आन्सर ना. ना ते येवचोच ना सर. 6 पावता 5th क्वेश्चनूच पावना सर.